दर वर्सा आमी इंटरनॅशनल योगा डे मनयता आणि त्या निमित्तात आमी 21 जून ह्या एका दिसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी 365 डेज योगा करपाक जाय हाजी मेसेज घेवन घरा वता. योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी ह्या फावटीची थीम आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल योगा डे हो युएनांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत आमी पळयता की ट्रेडिशनल भारत देशाचो योगा हो पुराय जगभर पावोवपाक शकलो आणि ज्या पद्दतीत वेगवेगळ्या क्षेत्रात भारत देश हो पुराय जगाक वळखलो वता तसोच आज आयुष म्हणजे आयुर्वेदा, योगा, सिद्ध आणि युनानी ह्या सॅक्टरात भारत देशा खातीर पुराय जगाक हे वळखले वता. आणि आयच्या दिसा आमी सगळे जाण म्हणजे फक्त गोंयांत आणि भारत देशांत न्ही तर मोर दॅन 180 कंट्रीज इज सेलिब्रेटिंग द इंटरनॅशनल योगा डे हो आयज सगळी कडेन मनयता. आयज योगा डे जेन्ना आमी मनयता देशाचे प्रधानमंत्री जे इनिशिएटीव घेतलेलो प्रोग्राम जे ग्लोबल प्लॅटफॉर्माचेर योगा आहे प्रत्येकाच्या घरात एक वेगळ्या तरेन आपल्या जिवनात एक परिवर्तन हाडपाक आमची जिवनाची क्वॉलिटी एक वेगळे एक सुदार करून घेवपाक कितलेय दुयेंस जे आसता ते योगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते नियंत्रणान हाडूं शकता. कांय गोष्टी आमी कंट्रोलान हाडूं शकता, कांय गोष्टी आमी काडूं शकता आमच्या सिस्टमांतल्यान. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जे सुरू केल्लें ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार जगभर आयज इंटरनॅशनल योगा डे आमी साजरो करता. आनी योगा ही एक अशी एक एक्सरसायज आसा की ती इक्वली तुका फीट करपाक मदत करता. योगा जशें सांगलें तशें आमची जशी एज वाडटा तशी आमची बॉडी डेफिनेटली डिजनरेट जायत आसता. पण ती जर मेंटेन करतली जाल्यार योगा खूब हेल्प करता. वेरेज कार्डिओ बी कशें आसता बॉडी हे जाता फक्त ती मेंटेन करता. सेकंडली योगान तुजो बॅलन्स आनी थर्डली एक डिवायन फॉर्म आमकां सदांच कशें आसता आमी फीट आसता केन्ना केन्ना फिजिकल फिटनेस आसता पण तो मेंटल पीस जो म्हणटा न्ही तो मेळटा. तो मेंटल पीस खंय मेळटा जेन्ना तुमी डिवायन फॉर्म म्हणजे आतांच तुमी पळयलें जेन्ना तुमी फूल एक्सरसायज करताना जर पळयलें एक जें सूख मेळटालें प्रत्येक ज्या पोजिशनार आमी आसता तें सूख एक भलतेंच मेळटालें. म्हणजे तुमी जर प्रत्येक पोजिशन आसतालें ब्रिदींग इन ब्रिदींग आउट यू कूड फील दीस. आणि हे केन्ना जाता हे तूं जेन्ना यू स्टार्ट थिंकिंग डिवायन फॉर्म. हॅपी इंटरनॅशनल योग डे टू एवरीबडी. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. योग क्रिया ही आमच्या भारतीय परंपरेंतल्यान आयिल्ली एक सिद्धी आसा. आमचे मानसीक स्वास्थ्य, शारिरीक स्वास्थ्य, आरोग्य आणि सगळ्याचें संतुलन आणि बॅलन्स अशें जीवन जगपा खातीर आमी योग क्रिया करतात. म्हणूनच आयज सगळ्यां लागीं मागता आयच्या ह्या इंटरनॅशनल योग दिनाच्या निमित्तान आमी योग क्रियेचे आमी प्रॅक्टीस करूया आणि आमचें जीवन सफल करूया. जय हिंद.